लुकाचे सुवार्तेंत आज जेजू जेवणार एक व्हड जेवणाची वपार सांगता. ही वपार सांगूंक कारण जेवणार बसून असलेल्या मधल्या एकल्यान जेजू लागी म्हणली उतरां. तो म्हणालो, देवाच्या राजांत जेवणाक बसता तो मनीस भागीस सै. त्या मनशान जेजूक अशें सांगूंक कारण जेजूची पूण तूं जेवण करताय जाल्यार दुर्बळ्यांक, पांगळ्यांक, तोंट्यांक आनी कुरड्यांक आपय म्हणली उतरां. सवाल हें की देवाच्या राजांत जेवणाक बसता तो मनीस बागीस सै. पूण सवाल विचारतलो, ह्या जेवणाक बसूंक आशें तावा ना. हीच सुवार्तेची आनी वपारीची चावी जावंक पावता. लुकाचे सुवार्तेच्या 13व्या अध्यायांत कोणेय बाच्यावी ससरायेन घेवंक नये म्हणल्या विशयांतली चारी कुशींचो लोक येतलो आनी देवाच्या राजांत जेवणाक बसतलो. आनी जी कोण निमाणी आसात ती पयलीं जातली आनी जी कोण पयलीं आसात ती निमाणी जातली. ही उतरां सुवार्तेन खरी जातात. तेच परी लुकाच्या 2ऱ्या अध्यायांतली हो बाळक इस्रायलान सबारांक पडोवंक आनी सबारांक उठोवंक कारण जातलो. ही उतरांय उजवाडीत जातात. कोणाक जेवणाक आपयलेलें ताणीन तें आपोवणें वळखूंक इन्कार केलें. देवाचें राज सर्वांक म्हणून वळखूंक की तें सलवलें. तें जेवण सकड दुर्बळ्यांक, पांगळ्यांक, कुरड्यांक आनी तोंट्यांक फावो जालें. ही वपार जेजूतय देवाचें राज इन्कार केल्ल्यांक हिंचूंक वा स्विकार केल्ल्यांक फुगारूंक न्हय, बगर इन्कार केल्ल्यांनी आपोवणें स्विकार करच्याक एक प्रवादीय पंथ आव्हान जागोवनी आनी उलो.